आम्ही पळयतात हॅलो दोतोर कार्यावळ आणि आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर राममूर्ती शास्त्री पेडियाट्रिक एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट. म्हणजे ते ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ डॉक्टर आसातच, पण त्या प्रमाणे भुरग्यांची वाढ व्यवस्थित जायना किंवा जशें वदळ सुरवातीक सांगला की कांय भुरग्यांक जन्मापासून काय दुयेंस आसता जाका लागून जे डायबेटीस म्हणजे जन्मापासून आशिल्ली डायबेटीस किंवा काय भुरग्यांची वाढ खूप जाता म्हणजे ती बारीक आणि लांब वाडत वतात. अशा प्रकारची जी दुयेंसां आसा किंवा थायरॉयड हॉर्मोनाक लागून जी वेगवेगळी आजार आसता जशें तुम्ही टीव्हीचेर खूप फावटी पळयता आसतले की तांचे आयोडीन सफिशियंट नासता किंवा आनी कित्या खातीर थायरॉयड डिजॉर्डर्स आसता. ह्या संबंधातले तुमचे जे प्रश्न आसात तुमच्या मनात ज्यो शंका आसात किंवा भुरगे योग्य वयार जाय त्या प्रमाणे शारिरीक किंवा मानसीक बदल तातूंत दिसून येना किंवा ते डिले जाल्या किंवा ते बेगीन आयल्या जशें डॉक्टर आतां सांगलें प्रिकॉशियस प्युबर्टी हाच्या विशयींतले तुमचे प्रश्न म्हणजे आमकां विचारूं येतात. डॉक्टर वी आर ऑन सेकंड हाफ. हांव तुमकां एक सुरवातीकच एक प्रश्न विचारता. आतां आमकां खुबशे फावटी म्हणजे तुमचे कडेन इन प्रॅक्टीस जनरल खुबशे फावटी लोक येता आसतले की दोतोर आमचो भुरगो काय खायना तेजें वजन वाडना. बट आय विल गो टू द अदर एक्स्ट्रीम. खुबशे फावटी अशें आसता की नाव डेज इट इज व्हेरी कॉमन खुबशीं भुरगीं इन पेडियाट्रिक एज ग्रुप पयलीं ती मातशी कौतुकान आमी पळयता आमचे प्लमी चब्बी अशे नायच चब्बी चिक्स म्हणटा तशें. बट दीज आर द चिल्ड्रन हू आर हेडिंग टुवर्ड्स द म्हणजे तुमी जशें काय म्हणटा की आमी एक्स सिंड्रोम किंवा लायकली टू बी ओवरवेट लेटर ऑन लायकली टू डेव्हलप हायपरटेन्शन आय मीन डायबिटीज. अशा प्रकारची ही जी भुरगीं तुमच्या ह्या कारण दीज आर यू आर एक्चुअली द इनिशियल स्टेज फिजिशियन फॉर देम. सो अशा भुरग्यांची हे वजन वाडपाचे किंवा हाव टू टॅकल दीस इश्यू एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. हो इश्यू जो आसा व्हेरी डिफिकल्ट टू टॅकल कित्याक पेरंट्साच्या मनान बसलेले आसता की चब्बी म्हणल्यार हेल्दी ते नसता. चब्बी मिन्स नॉट हेल्दी बिकॉज दीस इज पयलींचो मार्कर तो फुडें वचून हो भुरगो खूब मोठो जातलो. बरोबर. आनी हे ओबेसिटी कित्याक लागून येयला एक्टिविटी ना. आजकालचे भुरगे पळयले जाल्यार टीव्ही पळयता भायलाचेर गेम्स खेळटा नाजाल्यार कंप्युटराचेर बसता आनी PSP येयल्या हे सगळे सो ओन्ली आयडल हे भायर वचून खेळपाचे एक्टिविटी कांयच आसना. बरोबर. प्लस तेंचे डायट जे आसा डायट घरचें जेवण जायत ना. तेंचे चिप्स खावपाचे स्नॅक्स म्हणटा स्नॅक्स किंवा जंक फूड्स हे सगळे चड खाता. सो ऑयल लेडन फूड्स फ्रायड आयटम्स कितले आमी सांगले फ्रायड आयटम्स बरे न्ही फ्रायड प्रिवेंट करा तरी फ्रायड आयटम्स खावपाचे ना तळिल्ले नुस्तें खावपा जाय सो ते भरपूर खाता चिप्स पापड हे सगळे. सो दीस थिंग्स हेका लागून फॅट एक्युमुलेट जाता हे भुरग्यांक कित्याक एक्टिविटी वायज ते तितले आउटपुट कन्झम्पशन जायना. हय. सो आमी बरे खाले आनी भरपूर खेळ्ळे किंवा भरपूर एक्टिविटी केले जाल्यार वयता. बरोबर. सो ते डिसप्रोपोर्शन जातकीर ओबेसिटी सुरू जाता आनी एकदा तो सुरू जालो की मागीर तो एक सायकल आसा तितूंतल्यान भायर सरपाकूय डिफिकल्ट. सो असले आमचे कडेन येता 8 वर्साचे 10 वर्साचे भुरगे 60, 70, 80 kg सुद्दां. सो तांकां प्रॉब्लम्स कितें म्हण येता ते भरपूर मोठे आसा. आतां काळे जावपाक लागता ते बेसिकली ताका आमी एकॅन्थोसीस म्हणटा गळ्या कडेन किंवा खाकेन हेका एकॅन्थोसीस म्हणल्यार हे एक्चुअली घाण आसना. तांकां दिसता कितें साबण लावन पुसल्यार वयतले म्हणून तशें आसनात. हे टेल मार्कर म्हणल्यार हे भुरग्यांक फुडें वचून डेफिनेटली टायप 2 डायबिटीज जातले. आय सी. आमी आतां इन्सुलीन डिपेंडंट डायबिटीज पयलीं पळयताले भुरग्यांक. आतां टायप 1 जावं आतां मोर केसीस ऑफ टायप 2 डायबिटीज येवपाक लागले. इट इज गोइंग टू बी एन एपिडेमिक लेटर ऑन इन चिल्ड्रन आमी पळोवपाक लागले की हे भुरगे आर हेडिंग टुवर्ड्स टायप 2 डायबिटीज आनी नॉट लेटर ऑन इन लायफ एट 10 years 15 yearsाचेर सुद्दां टायप 2 डायबिटीज आमकां दिश्टी पडटा. सो डॉक्टरांचो जो हो म्हत्वाचो जो क्वेश्चन आशिल्लो ताजी ज्या बद्दल म्हाका दिसता सगळ्या आयकुप्यांनी लक्षान घेयात सारकें की डोंट बी अंडर रॉंग इम्प्रेशन की छब्बी भुरगीं आसा म्हणजे स्थूल आसा म्हणजे ते बरे ते क्यूट दिसता आसतले हांव ना अशें म्हणना. पण ताच्या आहाराचेर आतांच नियंत्रण दवरा योग्य डॉक्टराचो सल्लो घेयात कारण ही भुरगीं फुडें तांकां जशें चड फुडें न्हय. डॉक्टरान सांगलां की 15-16 वर्सांचेर तुमकां डायबिटीज जावं शकता जर आतां ना जाल्यार आनी थोडे मार्कर्स जशें डॉक्टरान सांगलें ताचेर सामकें लक्ष दवरात. आणि परतून सांगता खरं म्हणजे आमी सांगलें म्हणून तुमी व्हडलेशे बदलचे ना पण एक प्रामाणीक प्रयत्न करात. हे भायलें जेवण किंवा जे फ्रायड फूड किंवा जे चिप्स सारके जे पदार्थ आसा ते पेरंट्सांनी पयलीं अवॉयड करपाक जाय. गोईंग टू द रेस्टॉरंट्स ऑफन किंवा आस्किंग फॉर ऑल तेच जशें सांगलें की मंचुरियन म्हणा की आनी ह्यो ज्यो डिशीज आसा त्यो मातश्यो तातले तातून अवॉयड करा घरचें फूड. आनी एक प्रत्येकाक एक प्रामाणीक सल्लो की तुमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट कमीत तो अर्दवर भायल्या वातावरणात मोकळ्या वातावरणात खेळूं दी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज नोबडी टेल्स दॅट माय चायल्ड इज प्लेइंग आउटसायड. हें कोणूच सांग म्हणजे अशें तेंचे प्रत्येकान तो हे याद मागीर कोणूच आपल्या पेरंट भुरग्यांक खेळ म्हणून सांगनात. एक्चुअली इट इज दॅट. डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो डॉक्टर. या हांव एनडीडी चांदोरच्यान उलयतां. हां उलय बाब. हांव डॉक्टर म्हगेली एज 48 आनी हांव मातसो मोठो आसा म्हणजे म्हाजो वेट आसा तो 95. हय बाब मातसो एक प्रश्न डोंट फील बॅड कितें आसा आयचो जो आसा पेडियाट्रिक एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आसा म्हणजे म्हाका दिसता तुमी एक 15 वर्सां पर्यंतच्या पिरायेच्या भुरग्यांचे प्रश्न विचारले आमकां आनंद जातलो.
तुमच्या प्रश्नांक जाप तांणी सांगल्यात तेच तुम्ही लक्षात घेवपाक जाय. यू कॅन ऑल्सो कन्सिडर एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट अँड डेफिनेटली यू हॅव टू गो फॉर रिगरस डायट कंट्रोल. डेफिनेटली नेक्स्ट म्हाका ते चेडवाची विचार म्हाका चेडवा 14 वर्सां आसा. विचार. ओके आणि तेजो वेट 60 जाला. आणि घरा कडेन एक्सरसाइज चड करिना हांव घरा कडेन बसून आहा. तेगे वेट वाडत आसा आणि ते वेट असं वाडत आसा कितें चड त्रास जातले ना कितें करपाचें तेका एडवायस दिवपाक सोदता. व्हेरी गुड. करेक्ट. चेडवाकूच न्ही, चेडवा आनी तुवें बरोबर तुम्ही एक्सरसाइज सुरू करपाचे. बरोबरच तुम्ही सकाळी तिका सांगनाका की तू मोठे आसा म्हणून. तुम्ही तेजे बरोबर डेली सकाळी वॉकिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हेका स्टार्ट करा तुम्ही वचपाचे. प्लस डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्सरसाइज केले म्हणून जायना, डायट कंट्रोलान दवरा तुम्ही. डायट कंट्रोलान म्हणल्यार व्हेजिटेबल्स, भाजी आसा ते फ्रुट्स भरपूर खावपाक मेळटा तुमकां. पण फ्रायड आयटम्स, ऑयल आसा ते डायटांतल्यान मातशें काडा. तुम्ही मातशें पळया तुमचे घरान कितले लोक आसा आणि ऑयल तुम्ही कितले कंज्यूम करता ते. बरोबर. 4 लोक आसा जाल्यार म्हयन्याक तुमकां 1 लिटर तेल लागपाक जाय. सो हांव पेशंटाक कितें सांगता सदांच, तुम्ही तितले तेल हाडपाचें आनी मागीर सोंपलें की परत आनी हाडूं नाकात. डायरेक्ट परत 1 तारखेक परत घेवपाचें न्यू स्टॉक. सो तशें पयलें जाल्यार तुमचें एक कंट्रोल उरतलें. ना जाल्यार तुमी हाडीत रावतले, म्हयन्याक कितलें तेल खातलें. आनी एक्सरसाइज वायज एक्सरसाइज आतां तिका सपोज ती आतां चली आसा, तिका एक्सरसाइज भायर वचपाक आवडना, ती घरा बसून सुद्दां स्किपींग करूं शकता कंटिन्युअस. 45 मिनिट्स मिनिमम पर डे रिगरस स्किपींग केलें, वेट देंवतलें तेजी. आनी डायट सांगलात तुमकां. आनी तिका आतां फुडें कितें जावं शकता, तिका मेन म्हणल्यार हो रायट एज कंट्रोल करपाक. कित्याक चेडवांक स्पेशली ओबेसिटी जाले की फुडें वचून तांकां एक पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज म्हणून जाता. म्हणल्यार तांकां हय PCOD. सो तांकां मेन्सेस रेग्युलर जावचे ना कित्याक ओबेसिटीक लागून. बरोबर. मेन्सेस रेग्युलर जायना जाल्यार फुडें वचून प्रेग्नन्सीक प्रॉब्लेम जाता. सो हें सगळें मागीर इनफर्टिलिटीचेर पडटा. सो दीस इज अ रायट एज. तुमी आतांच ताका करेक्ट करपाचें. 20 वर्सां म्हणल्यार तिका स्लिम आनी ट्रीम करून. आणि म्हाका दिसता ह्या केसीन जर आतांच कंट्रोल केला एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रॅक. ना जाल्यार मागीर इट इज प्रॅक्टिकली इरिवर्सिबल. डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. या डॉक्टर हांव गौरव उलयतां मडगांवच्यान. गौरव बाय विचार. माझी बाय न्ही ते प्री मॅच्युअर आसा. शी 6 months आनी आतां तेका 2.5 वर्सां आसा. पूण ते अजुनी मातशें उलोवपाक मातशें हें करता की ते मम्मी पा म्हणटा. पूण ते उलोवपाचें मातशें कमी आसा तेजेर कितें उपाय आसा तुमचो? बाकीचे तेजे पॅरामिटर्स नॉर्मल आसात? हायट नॉर्मल आसा. अच्छा, फक्त उलोवपाक मातसो त्रास आसा. ते ऑलरेडी उलयता, एक शब्द उलयता. सो वरी जावं नाका. पण एक हियरिंग टेस्ट करून घ्या तिचे. आनी एक्चुअली आफ्टर 1.5 to 2 years भुरगे उलयना जाल्यार आमी एक बिहेवियरल हें आसता, आमच्या गोंयांत संगत किंवा सेतू आसा. सो थंय वचून एक इव्हॅल्युएशन करून घेतल्यार बरें. नॉर्मल आसतलें पण तुमी एक इव्हॅल्युएशन करून घ्या. प्लस हियरिंग टेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट कित्याक ते ऑलरेडी उलयता. हे उलयता फक्त जे मातशें म्हणजे वॉट दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग ताजे मातशें थोडी उतरां उलयता. पण सीन द चायल्ड इज टॉकिंग परहॅप्स इट विल टेक लिटल लॉंगर टायम. पण कोप अप जातले अशें समजता. पण एक इव्हॅल्युएशन करून घेतल्यार बरें. डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. डॉक्टर हांव पणजेच्यान कारापुरकर उलयतां. कारापुरकर बाय विचार. हय, म्हजो चलो 12 वर्साचो आसा आनी ताका न्ही हाताक आनी पांयांक बारीक पुळयो येता आनी घामूय येता. कित्या खातीर आसतलें? हाताक म्हणजे तळ हाताक अशें म्हणटात तुमी? तळ हाताक, बोटाक भितरल्यान अशें बारीक म्हणजे दिसता आनी दिसना कशें ते. एक्चुअली अशें जाता कांय जाणांक की जशें ताणें सांगलां की तांकां घाम खूब येता आनी अशें बारीक म्हणजे युजली म्हज्या म्हायती प्रमाणे ते अशें फुडल्या बोटांच्या ह्या झोनानूच चडशे इट इज नॉट फूल बारीक फोडशे. हायपर हायड्रोसीस आसतले. बेटर दे कन्सल्ट स्किन स्पेशलिस्टाक कन्सल्ट करपाचे कित्याक लोशन्स किंवा पावडर्स अवेलेबल आसता ते घाम हें करपा लागून. नाजाल्यार एज एंडोक्रायन पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका दिसना आनी कांय कित्याक फक्त एक्सेसिव्ह स्वेटींग किंवा तेजे बरोबर पाल्पिटेशन्स आसा जाल्यार थायरॉयड इव्हॅल्युएशन इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तितून हायपर थायरॉयडिझम म्हणटा तितून अशें पाल्पिटेशन जावं, घाम येवपाचें, स्वेटींग हें सगळें जावं शकता. सो तें सगळें इम्पॉर्टंट आसा तिजें इव्हॅल्युएशन. ना पण तुमी म्हणटा तशें एक वेळ हायपर हायड्रोसीस कारण अशें हांवें बी अशें 1-2 पळयलां की तांकां अशें म्हणजे फुडल्या बोटार बारीक फोड येतात पण आनी तांकां घाम खूब येता म्हणजे वॉट शी हॅज एक्सपेक्टेड. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. या हांव संध्या पाटील पणजेच्यान उलयतां. संध्याबाई प्रश्न विचार. म्हाजी चेडूं 16 वर्साची आसा. ते न्ही पिरियड्स जायना तेका आनी एग्जाम पावली की ना तेका न्हीद येता. त्या खातीर कितें आनी हायटूय आसा मातशी बारीक आहा. ते चडूय 16 45 हे आसा ते वेट. आनी ते फक्त एग्जाम अशी लागीं पावली की ना ते जॅम येता तेका आनी पिरियड अशी तेका नॉर्मली जायत ना म्हणजे 8 दीस 15 दीस फुटता.
ना 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 आता हो सारखं तुम्ही मातसो हाफ हार्टेड आमकां क्वेश्चन विचारला म्हाका सांग पिरियड काय हेच ना काय फक्त 8 ते 15 दीस फुडें वता ना, टू येता तेका पिरियड पण अशी 2 महिन्यांनी आता तेका 3 वर्सां जाली आता पिरियड जाता पण तेका अशे 2 महिन्यांनी 1 महिन्यांनी अशे म्हणजे 8 दीस 15 दीस फुडें वयता हा म्हणजे 8 दीस किंवा 15 दीस फुडें वता हय हय बरोबर न्हय हय हा बरें म्हाका सांगा ताजे येता ते सारखे व्यवस्थित जाता म्हणजे 3 दीस 4 दीस अशे व्यवस्थित जाता काय मातशे जाता किंवा खूप दीस जाता इज दॅट एनीथिंग 2 दिसूच येता तेका पहिली पासूनच 2 दीस येता हय हय पयली पासूनच पयली मेन्सेस सुरू जावन चेडवांक इनिशियल 1.5 2 years 2.5 years Yeah. मेन्सेस इरेग्युलर असू शकता बरोबर. दॅट इज नॉर्मल करेक्ट बियॉन्ड दॅट आता इरेग्युलर अजूनही आसा ती म्हणटा तशी पण 8 ते 15 दीस फुडें वचप रेग्युलरली तशें वयता जाल्यार डोंट हॅव टू वरी बिग कन्सर्न म्हणजे इतके व्हडले वरी जावपाचे ना पण अशें वचत आसा जाल्यार स्पेशली न्हीद येता म्हणटा ती अशें ती न्हीद एग्जामी शिकून सुद्दां बेजार जावन सुद्दां आसूं शकता पण परत असले पेशंटान एक थायरॉयड प्रोफायल करून घेवपाक जाय कित्याक शेस क्रॉस 3 वर्सां जाली म्हणटा ती ऑलरेडी ताका मेन्सेस जाता आनी अजुनूय इरेग्युलर येता सारकें जायना केन्ना फुडें वयता फाटीं वयता सो एक थायरॉयड प्रोफायल करून घेतल्यार बरें कित्याक प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम जे आसा व्हेरी सटल प्रेझेंटेशन इन एडल्ट्स किंवा एडोलसंट एज ग्रुप 15-16 टीन्स म्हणटा ते सो करून घेतल्यार सदांच बरें कित्याक इट इज मोर कॉमन इन गर्ल्स आनी इट विल प्रेझेंट सिमिलरली लायक दीस आनी लेटर ऑन मागीर जावन ताका 2-2 म्हयन्यान जावपाचे मेन्सेस किंवा 3 म्हयन्यान सो एक प्रोफायल करून घेतल्यार एटलिस्ट फुडें तेजे बद्दल तांकां टेन्शन घेवपाची गरज आसा डॉक्टर म्हाका सांग फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव बिचोलच्यान उलयतां संदेश उलयतां संदेश बाब प्रश्न विचारात म्हाजी चेडूं न्हय 2 वर्सां 2 म्हयन्याचे सुमार आसा आनी तेजे वेट तेजी फक्त 11 kgs आसा म्हणजे वेट वाडना ही ओके वेट ना पण बाकीचे तेजे हेल्दी आसा हेल्दी आसा सगळे म्हणजे उलयता बी सगळे हेल्दी आसा हा म्हणजे बाकी सगळे ऍक्टिव्हिटी तुजे नॉर्मल आसा म्हणजे नॉर्मल पॅरामिटर आसा बर्थ वेट कितलो आशिल्लो तेजो जाल तेन्ना वजन कितलें आशिल्लें जाल तेन्ना वजन कितलें आशिल्लें बायचें जालें तेन्ना 7 पॉयंट कितें तरी आसलें ना 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 2 किलो 2.5 किलो बेशी कितें तरी आसतलें जालें तेन्ना एनिवे वेट तुमच्या भुरग्याची हेल्थ बरें आसा जाल्यार वेट इज नॉट द क्रायटेरिया ते हायट मातशें हायटी प्रमाणे वेट आसता ते तुमकां ऑलरेडी प्रोग्राम पयलीं सांगलेलें आसा आनी 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां हो एज असो आसता की भुरग्यांचें व्हडलें वजन वाडना तुम्ही पयलीं एक्सपेक्ट करता आतां ल्हान भुरगे जे आसा एट बर्थ सपोज 2.5 किलाचे आसा जाल्यार 5 म्हयन्याचेर 5 किल जाता रोखडे डबल जाता पण तेच भुरगे तुमी पयले जाल्यार 1 वर्साचेर 7-8 किल जातले बरोबर हायटी प्रमाणे हायट लांब आसतले मातशें वजन चड आसतलें आनी मागीर ते व्हडलें वाडना वर्साक 1 किल तशें आसतलें सो पेरंट्स कितें एक्सपेक्ट करता त्या टायमार सुद्दां रोखडे रोखडे वाडपा जाय सो युजली 2 to 4 years 5 years पर्यंत ते पिकी इटर्स आसता भुरगे तितले खायना ते जाय तेन्ना खाता जाय तेन्ना खायना सो तेंचें वजन तितलें वाडना आनी तेंचें लक्ष दुसरे कडेन आसता त्या टायमार ब्रेन डेव्हलप जाल्लें आसता सो 6 म्हयन्या नंतर वजन वाडप तितलें व्हडलें आसना सो हें नॉर्मल आसा डोंट वरी अच्छा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो दोतोर हां हांव सांखळेच्यान प्रदीप फाळकर उलयतां प्रदीप बाब प्रश्न विचार म्हाजो चेडो 2.5 वर्साचो आसा आनी तेका बारीक तामकूळ कशे बारीक पोळयो येता आनी त्यो स्प्रेड जायत वयता अश्यो तेका हांव स्कीन स्पेशलिस्टाक दाखयल्लो पूण ती काडपा जाय म्हणटा सगळ्यो पूण ते एक आनी येता तेका कितें उपाय आसा कारण हे प्रश्नय तुम्ही विचारला उत्तर ऑलरेडी तुम्ही सांगला की स्किन स्पेशलिस्ट ऑलरेडी सांगला की ते काडपाक जाय म्हाका दिसता डॉक्टर विल ऑल्सो एग्री विथ द सेम ते काडचे पडटले कारण हे सामके आसता तांकां अशें अमके वखत लायले ते येवपाचे बंद जाले किंवा येना तशें जायना ते खुबशे फावटी काडचेच पडटात दॅट यू विल हॅव टू म्हणजे तुम्ही उत्तराची जापय दिला डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो डॉक्टर वास्कोच्यान महिमा देवयानी उलयता देवयानी बाय प्रश्न विचार डॉक्टर म्हजो 6 वर्सांचो भुरगो आसा न्हू आनी तेच्या मानेक न्हू ल्हानपण जाल्लो तेन्नासून तेका ग्लँड आसलो दावे सायडीन कितें आशिल्लें ग्लँड एक बेश्टो गूट कशें गूट कशें आनी डॉक्टर तेका थंडी जाल्ली कारणान ते ग्लँड वाचता तेका फ्रिक्वेंट कोल्ड जाता तेजे परतून आनी तेका एक फावटी अशें न्हू तेजे दावे वाटेन न्हू तेका सारको कॅच येता सारको तेका चलोन बसून जायना म्हण डॉक्टराक दाखयले डॉक्टर तेजी अल्ट्रासावंड केलो सगळें पयलें पूण डॉक्टर म्हणटा कांय ना तशें तेका अशें जिऱ्याची चाव दिना म्हणटा पूण तेका आतां मागीर ते थंयच परतून जाता आनी एलोपॅथी मेडिसीन हांवें बंद करून डॉक्टरान तेका आयुर्वेदीक स्टार्ट केलें सो आयुर्वेदीक डॉक्टरान सांगलें 6 months कोर्स कर थंडी बीन जावची ना तेका परतून जाल्यार तेच्या डॉक्टर 4 दीस जाल्यार परतून तेका तसो कॅच येयलो डॉक्टर कितें करपाचें कॅच खंय येयलो ना कॅच खंय येता म्हटल्यार सकयल येता डॉक्टर लोवर एबडोमिनल लेफ्ट सायडीन येता डॉक्टर तेका हालोवंक बसून असो जायना इतको रडटा तो लोवर लेफ्ट सायड ऑन द लेफ्ट सायडीक येता म्हटल्यार आणि थंय गूट खंय आसा म्हटल्यार तुमी ताका ते दावे सायडीक आसा डॉक्टर